लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 13 वळी 1 ते 9. जिवीत बदलपाची गरज. थोड्या गालिलेयाकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बोलयांचे रोगोत एक केले. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाळ दिवन ताणें म्हणलें, अशें तांणी भोगचें पडलें. देखून सगळ्या हेरां गालिलेयकारां परस हे गालिलेयाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत बदलिनात जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं ती जेरुसलेमांत रावतल्या हेरां सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत बदलिनात जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. निरफळ अंजिराच्या झाडाची वापार. आनी ताणें ही वापार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, धोनिया, हेय आनी एक वरस तें आसून दी. ताच्या मुंदाक आळें काडून ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर.